आम्ही एमपीडी चेअरमॅनाक मेळ्ळे. तेचे पयलीं काल आम्ही वास्कोचो आमदार आनी हांव वचून आमी डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे, डॉक्टर प्रमोद सावंताक, ऑन द इश्यू ऑफ डावन रॅम्प आनी अप रॅम्प एट बायणा. सगळ्यांक एक कन्फ्युजन आसलेलें कितें बाबा तो रॅम्प आसा तो आमकां पब्लिकांक यूज करपाक मेळटलो काय ना, आनी तेज्या लागून मातशें खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग आसलेलें. आनी जेन्ना आमी काल सीएमा कडेन उलयले, सीएमान आमच्या फुड्यान एश्युरन्स दिल्लें की बाबा इट वील बी ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून. आनी तेज्या लागून आयज आमी डेलिगेशन घेवन आयज आमी एमपीडी चेअरमॅनाक मेळपाक येयले. आनी एमपीडी चेअरमॅना कडेन जेन्ना आमी उलयले ताका विचारलें जाल्यार एमपीडी चेअरमॅनान बाबा इट इज टोटली ओपन फॉर पब्लीक म्हणून. वी डोंट हॅव एनी इंटेंशन to stop the movement of the public. That ramp, down ramp and up ramp will be totally open for the public. तेज्या लागून कोणाकूच तेचर टेन्शन घेवपाची गरज ना म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. आनी हो जो स्टेटमेंट आसा एमपीडी चेअरमॅनाचो, आनी चेअरमॅन हॅज ऑल्सो एग्रीड बाबा henceforth whenever he gets the opportunity he will tell the media also बाबा it is totally open for the public. तेज्या लागून कसलेंच कन्फ्युजन ना. तो कितें म्हणटा, प्रॉपर्टी एमपीडी जाली सुद्दां जाल्यार दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच हॅज बीन बिल्ड इज फॉर द पब्लीक, आनी पब्लिकाक तेजो फूल यूज करपाचो अधिकार आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता क्लियरली आमकां तेणें आयज सांगलेलें आसा सगळ्यांक बाबा दे वोंट बी एनी इश्यू बाबा आमी गेट घालून तो रस्तो बंद करतलो हे करतलो म्हणून कांयच ना. इट वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून ते सांगलेलें आसा. त्याच प्रमाणे काल सीएमान आमच्या फुडें कलेक्टराक फोन मारलेलो आसा आनी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा टू रायट टू एमपीए चेअरमॅनाक बरय म्हणून बाबा दीस रोड वेदर इट वील बी ओपन फॉर पब्लीक काय ना म्हणून. सो इन रायटींग द एमपी वील ऑल्सो रायट टू द गव्हर्मेंट सेयींग दॅट बाबा इट इज अ पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी दीस वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. हे लोकांक लागून ओपन आसतलें, हेच्या लागून कसलोच कन्फ्युजन ना. एंड दीस रोड अप रॅम्प एंड डावन रॅम्प इज टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. सर आता सीएम म्हणटा तर तुमची गेल्या विकाक एक मिटींग झाली सीएमा बरोबर आणि कॅबिनेट अप्रुवल आयिल्लें आसा हॉस्पिटलाचेर काय तुमी सांगता एंटीबॉडी हॉस्पिटल वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट एक स्टार्ट आसा ताजें कशें. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जो आमचो एक प्रोजेक्ट आसलेलो आनी सगळ्यांक आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिसतालें की बाबा हांगा एक तरी हॉस्पिटल जावचें म्हणून. आनी तेज्या लागून आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसलेलो. आनी आयज हांव आमच्या मुखेलमंत्रीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें हो कॅबिनेट डिसिजन घेवन जी लँड आसलेली 4000 स्क्वेअर मिटर ती आयज तेंच्यांनी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्लेली आसा. आनी तेज्या लागून जो प्रोजेक्ट आमचो हॉस्पिटलाचो आसा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक. आतां ऑलमोस्ट तेजो डिझायन रेडी जाल्लो आसा एंड इट वील बी गोईंग फॉर द एप्रुवल जाल्या उपरांत तेजें फावंडेशन जातलें. टेंडर जाल्या उपरांत इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अनदर 2 to 3 months तेजे भितर ते फावंडेशन घालपाचो आमचो फुल्ल प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी इट इज अ रियलिटी बाबा आमच्या मुर्मगांव गोवान सड्या भागात जे 20 बेडेड हॉस्पिटल आसा ते आमकां रेडी जातले आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आख्ख्या आमच्या मुर्मगांव वास्कोच्या लोकांक हेजो बेनिफीट जातलो. ऑन रॅम्प अप रॅम्पाचें उलयलो वेर गेट वील बी ओपन. त्याच प्रमाणे सेकंड इश्यू जो आमचो आसलो हो फोर्टाचो जो किल्लो हांगा आसा तेच्या लागून सुद्दां आयज झगडोन आयज एमपीएन एप्रूव केल्लेलें आसा एक वाट. आनी ती वाट आमकां भायरसून फक्त पब्लिकाक लागून आमकां ती वाट मेळटली. तेज्या लागून तेंच्यांनी आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक ती वाट हँड ओवर केल्ली आसा. तेजी सर्वे जातली आसा फुडल्या विकाक आनी म्हाका दिसता पब्लिकांक तो रस्तो मेळटलो. त्याच प्रमाणे आमचो फोर्ट रिस्टोरेशन जातलो. त्याच प्रमाणे जो वायस रिगल पॅलेस आसलेलो तोवूय एमपी हॅज एग्रीड, चेअरमॅन हॅज एग्रीड टू हँड ओवर इट टू द गोवा गव्हर्मेंट ऑन अ लीज बेसीस फॉर 99 years. सो आमच्या गव्हर्मेंटाक हँड ओवर जाता दॅट वील बी ऑल्सो बी ओपन फॉर द पब्लीक. म्हणल्यार अशे कितलेशे इश्यू आसा जे आयज आमी एमपी कडेन डिस्कस केल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे एमपी हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा आयज जो आमचो सड्याचेर एक तांचो धाकटोसो एरिया आसा ती एरिया अरावंड म्हाका दिसता 200 स्क्वेअर मिटर कितें एरिया आसा. दॅट एरिया शूड बी हँड ओवर टू गोवा गव्हर्मेंट टू इरेक्ट अ स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती महाराज शिवाजीचो एक स्टॅच्यू घालपाक लागून थंयसर हें करचें म्हणून हेवूय रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमचो एक प्लेग्रावंड आसा DPRाचो तोवूय लोकांक लागून पब्लिकाक लागून सांजच्या टायमाचेर ओपन करचो म्हणून हेवूय ताका रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा. एंड हे सगळे हे रिक्वेस्ट आमचे आसा ही हॅज एक्सेप्टेड. ऑफिशियली आमी तांकां ते बरयतले आनी आय थिंक दीस इश्यूज वील बी सॉर्टेड आउट. तुमी म्हटलें वॉज व्हेरी पॉझिटीव एंड ही हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर जे
लोकांच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग आसलेले ते सगळे क्लियर करपा लागून आयज तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भशेन तेंच्यांनी केल्या कित्याक ऑलवेज कशें जातालें एमपीचे आमचे खंय तरी टसल जाताले आनी ते टसल जावचे न्हू म्हणून म्हाका दिसता सीएम हॅज टेकन ऑल दीस इनिशिएटीव एंड आमचो वास्कोचो आमदारूय आनी तसोच हांवेंनूय हे इनिशिएटीव घेवन आमी हे सगळे जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. सो क्वेश्चन 2 दिसांची जो फाल्यां म्हणटा तो फक्त आमचो गव्हर्नर स्पीच आसतली आनी आमकां मेळटा तो एकूच दीस तो फ्रायडे. तेजे भितर आमी खुबशे क्वेश्चन्स घातलेले आसा ते आतां खंयचे येतले येवपा ना ते आमकां पळोवचे. बट आय विल बी द वॉयस ऑफ मुर्मा गोवा, दॅट इज फॉर शुअर. हे लोकांक हांव विश्वास दिता कित्याक आय ऑलवेज बीन द वॉयस आनी हांव हे वॉयस ते एसेंब्लीन जे प्रमाणे म्हाजे जातले ते प्रमाणे हांव काडटलो हो आवाज उठयतलो आमच्या मुर्मा गोवाच्या इश्यूआर.